आयज तुमकां मुगे हालत दाखयता तांचे स्पेक्साची. कशें फावटी तुमकां दिसती पडटा एक सायडीन खूब खेडाके. आतां वयता आयज हॉलिडे आहा न्हू, मातशें कोन्न घेता. हांव चोयता हेका तें सारकें कोत्ताय काय म्हाका नीव एक फ्रेम चोयन येयलो हांव थिंगा. चोयता हे सेम कोत्ताय काय तें म्हाका एक्चुली हॉर्मल न्हू तें जायना पासून घालपाक. चोया कितें करून दिसता तें. सो आय जस्ट गेट द फ्रेम डन आनी हांव चोयता हेच कोन्न दिताय तें म्हाका काय म्हाका फ्रेम दुसरी करूंक पडटा ती हांव चोयता. एक दिसा तेसा गेलो पर्यंत न्हू एक फ्रेम चोयन येयलो थिंगा. सो 2-3 दीस पूण लागता तेंगे तें जाता म्हणल्यार. सो हांव चोयन येता एक 5 मिनटान अशें वयता आतां सकयल. म्हाका न्हू हे रस्त्या लागून हे कामा लागून न्हू रस्त्याचे हे सायडीन येवपाक नाका दिसता. इतू टायम जालो तेंचे ओपन करून दवरलो आहा आनी म्हाका थंय बॉम्बे अशें म्हूण सगल्या टायमार तेंगे काम आसता रस्त्याचें कितें ना कितें चालू आसता. सो एक मातशें बरें आमकां सगलें न्हू सगळें भोगलें आहा आमकां सुबेज अशें करून पयस ना सगलें. आनी हें न्हू स्पेक्सा शॉप आहा न्हू तेंय बीन भोगलें आहा म्हणल्यार बंद आहा. ओपन जालें ना दिसता अजून पासून. अजून ओपन जालें ना तेंगेलें. आतां हांव मातशें न्हू थिंग येता आसतना चोयता म्हाका तांचो बेगीन पावलो म्हूण. हांवें 2 ऑल्ट्रेशनां मातशें टी शर्ट हाडलेली. एक्चुली तें लायक ना मटिरियल न्हू म्हणजे मेशनाचें वचोन मातशें प्रॉब्लम जाता गॅप घेताय सुबेज. सो हांव थिंगा एक मुखार मातशें मुखार एक टेलर आहा ऑल्ट्रेशन करता तेका चोयता तेका जाता जाल्यार करपा तेगे मेशनाचेर. तो आनी ओपन जाल्यार बरो म्हाका तो सुबेज बेगीन पावलो म्हूण. ऑल्ट्रेशन ना ये इसका ना थोड़ा लेंथ काट के मशीन मारना है नीचे. इसका ये जाएगा आपके मशीन पे. हाँ तो ना आप लेंथ इतना इतना बनाओ काट. हाँ इतना रेडी करो इस पे. इसका लेडीज है जेंट्स? लेडीज़ का है. खाली लेंथ करना है लेकिन ये बटन निकालो आप. हाँ ये लाइन पे फिनिशिंग करके ये लाइन पे बनाओ. छोटा हो जाएगा तो? हाँ छोटा हो जाएगा तो? नहीं आप इधर से काटोगे ना. सर छोटा हुआ तो क्या करोगे? नहीं होगा छोटा. ये लाइन कितना है जा रहा है इसका ना नीचे मशीन मारना है. मैंने कट करके लाई हूँ खाली मशीन मारना है इसको. हाँ इतना इतना शॉर्ट हुआ तो चलेगा. फोल्ड करके आप आपका जितना हाँ चलेगा. नहीं सो इल्लें म्हाका आतां एक फावट पडली परतून. तेका सांगलें मातशें रावता म्हूण फोन न्ही मातसो आतां तूं यो खंय हजरान परतून. आतां हजरान हांव हिंग भिजोन कितें करूं काय म्हण हांव चिंतालें. मातसो आतां हांव परतून आतां मुगे स्पेक्स करपा ओपन जाय जाल्यार चोयता परतून आनी मागीर परतून वचून कलेक्ट करता. मातसो आतां आयज कलेक्ट आयजूच केल्यार बरें म्हूण कित्याक मुगे सारकें आवट ऑफ द वे वेदर आहा हिंगा सामकें आयज म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम. म्हाका अशें पावसान भायर सरोंक बरें दिसना पूण म्हाका आयज हांव नाका कित्याक बरें दिसता तें. आयज म्हाका सामकें लायक जालां पावसान दिसपाक. आय होप दे हॅव ओपन नाव. हांव चोयता ओपन जालें जाल्यार आनी मागीर तुमकां मेळटा म्हाका. ओके आयज तुमकां हांव न्हू आमगेलें स्कूल दाखयता. सेंट ब्लेज हाय स्कूल. सो दीस इज आवर स्कूल. जस्ट 1 minute away 1 or 2 minutes away from our place. बिल्डिंगान तुजें देंवलें आनी पावलें. आनी आमगेली चर्च दाखयता तुमकां आतां सेंट ब्लेज हाय स्कूल. आनी जस्ट ऑपोजीट द स्कूल इज द चर्च सेंट ब्लेज चर्च. So this is our church.
same, I don't know. I'm still deciding what to do next. Hello everyone. आता वयता एलकन हाडपा वयता आता आनी आयज 26th of July. So I want to wish everyone happy Parents Day and happy Grandparents Day. So, and I want to wish my mummy also a very happy feast and happy Parents Day, and thank you for everything. And in the same way I want to thank my daddy म्हणजे daddy also, and my father-in-law and my mom-in-law. तीन आमगेली पेरेंट्सूय, we say in-laws, but they are also, once we get married, they are also our parents. So I'm blessed to be in this family, and thank you mommy and daddy for giving us so much love and they are still taking care of us. तुम खबर आसतली मामी गेल्यार आमकां तुजें जेवण कोण दाट तें, आनी डॅडी तें सांगूंक नाका. Our bond is really, it's not a father-in-law and daughter-in-law bond. It has always been from day one a father and daughter's bond. So he never treats me like his daughter-in-law. तो म्हाका सदां ते आपणागे चेडवा भशेन हें करता, आनी म्हाका सदां घोडे तो आपणागे चेडवा पासून इतू बरो कोण नासतलो तितू म्हाका बरो करता. सॉरी मेरिसा, नो हार्ड फिलिंग्स. आनी सो हॅपी फिस्ट, आनी तुमकांय सगल्यांक घरांतल्यांक हॅपी फिस्ट, तुमगेले पेरंट्सांक ग्रँड पेरंट्सांक हॅपी डे. आनी आयज मुगे एकल्या फ्रेंडागे बड्डे आहा गोंया. वी हॅड डन आर ITI कोर्स कोर्स, आनी आमी इस्कुलाकूय बाराबर वयतालीं. प्रिस्का फ्रॉम गांवोन. प्रिस्का, हॅपी बर्थडे टू यू आनी गॉड ब्लेस यू, आनी हॅव अ नायस डे. मे यू गेट ऑल द हॅपीनेस. सो आय वीश हर ऑल्सो हॅपी बर्थडे. आयज हांवें आयकलां आमगे सोलवा सेंट एंड चॅपलां मिस आयकलो आहा म्हूण, एंड आय मिस्ड यू नो. म्हाका लायफ त्रास येता आमगे सोलवाचो. सो एवरी वन हॅव अ नायस डे. आमगे एक्चुली मामी येयली ना हिंगा, हाली डॅडी आहा हिंगा. सो आय वॉज थिंकींग टू गेट अ केक फॉर हिम. चोयता ट्राय करता इन द नायट गो येयल म्हणटरी वी वील कट अ स्मॉल केक. मामी ना पूण हाली डॅडी आहा, बट आय एम मेकिंग शुअर दॅट आय विल सेंड समथींग टू हर. चोयता हांव कितें ऑर्डर करता आनी धाडटा. सो बाय, आय सी यू इन सम टायम. वॉट विल से? हॅपी
Father David. Show the flowers. Let Papa be surprised. Hide it behind. Come behind. Say what you will say. What do you say?